येवकार हांव शिवेंद्र तारी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय नाका आयआयटी. मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन कळयला. लोकांवेल्यो कागाळी फाटी घेवपाची केल्या मागणी. मेळावलेच्या आयआयटी प्रकल्पाचो विश्वजीत राणेन सोडून दिलो हट्ट. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान चिकन आणि तांतयां गोंयांत हाडपाक दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान घातल्या बंदी. सुमार 10 राज्यांनी बर्ड फ्लू जाल्ल्याचे पुरावे मेळिल्ल्याचे फाटभुंयेर मंगळारा जिल्लोधिकाऱ्यान काढलो आदेश. पुलीस स्टेशन आसूनय कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून कुंकळेच्या लोकांक न्याया खातीर पळोवची पडटा वाट. मंत्री आणि थळाव्या आमदारान पुलीस आणि पालिका मंडळाची घेतली भेट. वाट काडपाचो चल्ला यत्न. आनी आतां खबरो विस्तारान. जो पर्यंत हांव राजकारणान आसा तो पर्यंत 70रीन डिमार्केशन सोडाच बुनियादी फातर लेगीत कोणाक लावंक दिवचो ना. लोकांक नाका जाल्यार म्हाज्या मतदारसंघात म्हाकाय आयआयटी जाल्लो नाका. मुख्यमंत्र्याक हांवें पत्र बरोवन कळयलां. जांचेर गुन्यांव दाखल केल्यात तेवूय फाटीं घेयात. तशेंच ज्या पुलिसांनी बायलांचेर हात उखल्ल्यात तांचेर कारवाय करपाची विनवणी त्या पत्रांत केल्या. 70रीचो आमदार आनी भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची ही उतरां. मेळावलेच्या रणातल्यान शेवटाक विश्वजितान माघार घेतली. आपल्या मतदारसंघातलो आयआयटी प्रकल्प दुसरे कडेन खंय तरी घेवन वच तेणें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक विनवणी केल्या. बॉल आतां सरकाराच्या रिंगणात आसा. मेळावलेकारांनी पयले जैत जिखलें, पूण आंदोलकां वयल्यो केशी, बायलांच्या हड्ड्यार पांय दवरपी पुलीस अधिकाऱ्याची बदली अशा मागण्यांचेर सरकार कितें करता तें पळोवपाचें बाकी आसा. आयकात विश्वजितान मुख्यमंत्र्याक केल्ली विनवणी. पण आयज हांव पळयता की सगळ्या लोकांचो आयआयटीच्या प्रकल्पाक भितूर सरले. हांव हात जोडून आयज विनंती करता आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताक, जे माझे मुख्यमंत्री आहा, जे माझे नेते आहा, की जे कितें केसीस फायल केल्ले आसा लोकांचेर ते तुमी फाटीं घेवपाची गरज आहा. हांव एक पत्र आयज बरयल्लें आसा मुख्यमंत्री की आयआयटी आमच्या मतदारसंघात म्हाका नाका. पण आयज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की म्हाका निर्णय घेवचो पडटा. आनी हांव आयज निर्णय घेता. म्हाका दिसलें तरी बी आयआयटी येवन आमचो विकास जावंक शकता, पण आयज जेन्ना लोकांक एक लोकांचे सेंटिमेंट आयआयटीचे विरोधान आहा आनी हें आमी पळयता. ज्या दिसाच्यान पुलीस भितूर सरल्या आमच्या गुळेली पंचायतीन त्या दिसाच्यान रानांतल्यान वचून काय मारामारी जाल्यो हे सगळे गोश्टीचो हांव निशेध करता. आनी त्याच बरोबर हे जे पुलीस ऑफिसर जे कोणी महिलांचेर हात उखल्ल्यात तांकां तेंचेर कारवाई करपाची हांव विनंतीचें पत्र आयज मुख्यमंत्रीक बरयल्लें आसा. तुमकां कसलीच चिंता करपाची गरज ना. रानान बिनान वचून लिपपाची गरज ना. तुमकां अरेस्ट बी कोण करचे ना. जे कारवाई करूंक जाय आमी आमच्या लोकांचेर कारवाई करूं शकना. जर आमकां लोकांक दिसता की ह्या प्रकल्पाक विरोध आहा तर विरोध आसा. हांव ते मान्य करून घेता आनी आमी आमच्या लोकां बरोबर रावपाची गरज आहा. लोकशाय म्हटल्यार कितें तें मेळावलेकारांनी दाखोवन दिलें अशें सगळेच उलोवपाक लागल्यात. मेळावलेची सालेली जावपाक दिवं नाकात अशें गांवकारांनी सांगलें. एकचारा बरोबरच शांतीकायेचोय उलो मारलो. एकठांय जाले गांव जाल्यार कितें करतलो राव अशी म्हण आसा. मेळावलेकार आनी मेळावलेकारांक तेंको दिवप्यांनी ही म्हण खरी करून दाखयली. नाजाल्यार थळावो आमदार सुरवेक तेमाक पेटिल्लो. आयकुया तेची ह्या प्रकल्पा संदर्भातली ह्या आदी काडिल्ली उतरां. जी आयआयटी आहा हांव जो पर्यंत राजकारण करता 70रीन ते उबे करून दवरतलो. थळाव्या आमदारान कांय तेंपा आदीं म्हटलेलें आपूण राजकारणांत आससर 70रीत आयआयटी उबी रावतलीच. पूण लोक आंदोलनान लोकशायेचें विराट रूप दाखयल्या उपरांत मंगळारा विश्वजीत राणेन त्याच उतरांची परत याद करून दिली. पळयात ताची आतांची उतरां. की आयआयटीचो प्रकल्प गोंय राज्यान आनी खंय वेल्यार जाता, आनी खंय वेल्यार जाता. म्हाज्या मतदारसंघान हाडूं नाकात. म्हाका नाका तो आयआयटीचो प्रकल्प. पण त्याच बरोबर 70रीच्या प्रत्येक नागरिकांनी, प्रत्येक गांवच्या लोकांनी, प्रत्येक गांवकारांनी समजून घेवंक जाय की आनी खंय वचपाची गरज ना. आयज हांव तुमकां आश्वासन दिता की जो पर्यंत हांव राजकारणान आसा, जो पर्यंत हांव 70रीचो आनी वाळपय मतदारसंघाचो आमदार आसा, तो पर्यंत आयआयटीचो प्रकल्पाची एक डिमार्केशन सोडून दिया, एक फातर कोण लावचो ना. कारण लोकांचो तेका विरोध आहा. मेळावलेचें आंदोलन चिड्डुवपा खातीर सरकारान जायते यत्न केले, पूण मेळावलेकार भियेले नात, फाटीं सरले नात. उरफाटें हो प्रकल्प रद्द करपा खातीर मेळावलेचे युवा फौजेन सरकाराक 10 दिसांची डेडलायनच दिवन उडयली. तरीक मुख्यमंत्री सांगत रावलो प्रकल्प जातलोच. आतां तर 14 गांव मेळावलेकारांक सांगाताचो हात दिवपाक फुडें सरल्यात.
सुरुवात केली ती म्हाऊस आणि धामशेकारांनी. आता तर वेळगे, सावड्डे, करमळी, सालेली, तार, कुडशें, कुमठळ, करंजोळ, कुमारखंड, परये, खोतोडे, कोरगांवच्या लोकांनी तांकां तेंको जाहीर केला. पळयात मंगळारचो एल्गार. म्हाका अशें दिसता की भारत स्वतंत्र जालो, गोवा स्वतंत्र जालो, पूण अजून 70 स्वतंत्र जाल्ली ना. आणि ह्या आंदोलनाक आमचो डेलीच तांकां सपोर्ट आसतलो. आयज सबंद 70 भाव उठलेले आसा. आयज मेळावलीन म्हणटा ती IIT नाका म्हणून. तुम्ही जे सरपंच आसा, पंच आसा आणि जे मोठे मोठे कार्यकर्ते आसात ज्या आमदाराचे, तांकांय तुम्ही आमच्या बरोबर येवचे पडटले. आणि जर तुम्ही येनात जाल्यार आमी समजतले की तुम्ही स्वाभिमानी ह्या 70चे भूमिपुत्र न्हू म्हणून समजतले. तेन्ना आमी हे IIT बंद करपाक लागून येयल्या, कित्याक आमकां ही नाका. हेज्यान फुडें आतां हो प्रश्न हेंचेर येयला, फाल्यां सकाळीं आमचेर येवंक शकता. उपाशी रावल्यात आयज बेकार आसा ते, पूण आपलो जो हेतू घेतलेलो आसा हातीत तो हेतू कोणी जरी दमदाटी दाखयली म्हणून ते फाटी सरोंक ना. आणि म्हणूनच आयज अख्खी 70 तांकां सपोर्टिंगाक गेली. प्रत्यक्ष पळोवचें न्ही कितें चलना तें. तर हांव पेपराचेर आयज वाचता हें अशें जालें तशें जालें. जेन्ना म्हाका म्हाजे मस्तकाक मारलें, जेन्ना आईच्या पोटार पांय दवरलो त्या पोलिसांक, आणि अशें म्हाका दिसता की हांगा IIT नाका अशें दिसता. म्हणून आमी ताका सपोर्ट करपाक आमचे वेगळ्याचे लोक भरपूर येयल्ले आसा. आता एक दुसरी सगळ्यांची शक्ती एक जावपाक जायी आणि ह्या सगळ्या 70 वासियांनी ह्या सरकाराक बरो धडो शिकोवपाक जाय. कित्याक तर आमच्यावर अन्याय खूब जाता आणि आमच्या मताचेर आपले मीठ भाकरी बरी बाजून घेता. आता सांगपाचें एक त्रिशक्ती म्हाका विनंती करपाची आहा की बायलां आहा हेंच्यात खूब तेज आनी सामर्थ्य आहा. ती जर बरी जर एक झुटीन जर झगडटी जाल्यार IIT जावची ना आणि ह्या सरकाराकय धडो शिकोवंक मेळटलो. सगळे लोक जे आहात ते तांकां सपोर्ट करतले म्हणून येयल्या. आणि अशेंच जो पर्यंत ही IIT हांगा कॅन्सल जायना तो पर्यंत आमी तेंच्या वांगडा आसतले. हांव आमचे गांवचे लोक सावड्डेच्यान येयल्ले आसा हांगासर. आतां सगळ्यांनी ऑलरेडी क्लियर मेसेज दिल्लीच आसा. सो हांव बारीकशा हितून सोंपयता की मेळावलीन ज्या भशेन हे 9 म्हयन्यांक जें कितें घडलां ह्या हितून तेंच्या गांवच्या लोकांनी आणि तेंच्या मेन म्हटल्यार ज्या बायलांनी फुडाकार घेवन जो इतले मेरेन हाडला हे आज मेरेन IIT हांगासर जावंक दिवना, डिमार्केशन जावंक दिवना. हांगासर येवपाक एक मेन कारण तुमचें म्हटल्यार बायलांनी जो नेट दाखयलो आणि तेंच्यांनी जो सक्सेस घेतलो ताका लागून आमकां बी दिसलें की हांगा येवन ह्या लोकांक सपोर्ट ठेवूंकच जाय. तुमकां कॅपेसिटी हांव प्रमोद सावंताक आनी विश्वेताक सांगता हांगा जाहीर येवन तुमी मेळात लोकांक आणि सांगात. हे जमनीचे चळवळी कशें जाता, हे गव्हर्मेंट आसा ते विदावट डिमार्केशन म्हणजे लोकांचे वयरसून सॅटेलायटासून कॅमेरा सोडटा, जमनी पळयता आणि आपल्याक जाय ते करूंक सोदता. ते हेच्या फुडें जावचें न्हू. भाजप सरकार आसूं, वाळपयचो आमदार विश्वजीत प्रताप सिंग राणा आसूं नाल्यार तेजो बापूय आसूं, हांव कोणाक भिवपी न्हू. ताका लागून हांव हांगासर येयल्लो आसा आनी म्हाजो सपोर्ट एक वाळपयचो भुरगो म्हणून हे शेळ मेळावजीच्या गांवाच्या लोकांक, तसोच हेज्या फुडें जे कोणाच्यो जमनी चोरतल्यो नाव कोणाचे आनी कितें जातलें तांकां आमचो फूल पाठिंबो आसतलो, फूल सपोर्ट आसतलो. गोवा 365 खातीर मेळावलेच्यान महेश गोवेकार. गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या दोतोरांनी मंत्री श्रीपाद नायकाचेर बरे उपचार केल्यात. ताका उपचारा खातीर दिल्ली व्हरचे पडतशें दिसना, पूण तरीकूय गरज पडलीच जाल्यार ताका दिल्ली शिफ्ट करपाची तयारी आसा. दोतोरां कडेनय हे विशीं चर्चा केल्या. एम्साच्या दोतोरांचो एक पंगड GMCच्या दोतोरांच्या संपर्कात आसतलो, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान सांगलें. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंगान GMCत वचून मंत्री श्रीपाद नायकाची भलायकेची पळोवणी केली. तशेंच GMCच्या दोतोरां कडेन चर्चा करून तांकां म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो केल्यात. ह्या वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि डीन शिवानंद बांदेकर हाजर आशिल्लो. कल ही जानकारी से हमको प्राप्त हुई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, फैमिली मेंबर्स का भी एक्सीडेंट हुआ है, उनके कुछ कोलीग्स का भी एक्सीडेंट हुआ है. और उसके बाद हमारी बातचीत गोवा के चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत जी से हुई थी. प्रधानमंत्री जी ने भी प्रमोद सावंत जी से बात की और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुझे टेलीफोन करके इस घटना को लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि राजनाथ जी बेटर ये होगा कि आप स्वयं जाएं वहाँ
तो मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ जाने का ही, और इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। सारे डॉक्टर्स के साथ हमारी बातचीत हुई है। वैसे कंडीशन श्रीपद नाइक जी की स्टेबल डॉक्टर्स ने बतलाया है, और ये कहा है कि अभी कोई ऐसा खतरा दिखाई नहीं देता है। और लेकिन मैंने एम्स के डायरेक्टर दिल्ली में डॉक्टर गुलेरिया से भी यहाँ के डॉक्टर्स की बातचीत हुई है, और वहाँ से भी एक टीम यहाँ के डॉक्टर्स के साथ आकर कंसल्ट करेगी। जो भी डिसीजन आवश्यक होंगे वो डिसीजन लेंगे। यहाँ पर यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव है तो यहीं होगा, यदि आवश्यक हुआ दिल्ली भी ले जाने की ज़रूरत हुई तो दिल्ली भी ले जा सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा यहाँ के डॉक्टर्स के ऊपर। मैं इस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स ने जिस प्रकार का रोल प्ले किया है, और जैसी प्रॉम्प्ट एक एक्शन लिया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह शीघ्र स्वस्थ हों और फिर हमारे साथ वो काम कर सकें। मंत्री श्रीपाद नायकाच्या फिमर हाडाचेर आणि हाताच्या ह्युमरस हाडाचेर शस्त्रक्रिया जाल्यात, तशेंच तांचे बरगडेक मार बसला। गोंय वैजकीय महाविद्यालयात तांचे राती उसरा आनी फांतोडेर शस्त्रक्रिया जाल्यो। तांची भलायकी सद्याक थीर आसा। गरज पडलीच जाल्यार एकाद्रो तज्ञ दोतोर भायल्यान हाडटले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। भाऊ हांव स्वता पर्सनली पळोवन येयलो, म्हजे बरोबर डॉक्टर बांदेकर आशिल्ले, बाकी आमची कार्डियाकाची पूर्ण टिमूय भितर आशिल्ली। आमी डिस्कस केला आतां सगळें। एक्चुली आत्ताची तेंची कंडिशन खूब स्टेबल आसा। तेंचे जे ऑर्थोपेडीक ज्यो सर्जरी केल्या त्यो सगळ्यो एकदम बऱ्यो आसा। फक्त एक्सपर्ट ओपिनियन लागता आसत जाल्यार भायरसून एखादो दुसरो डॉक्टराक आपोवपाचो जर जालो जाल्यार आनी एक अर्द्या वरान आमी कॉल घेतले एकाच प्रॉब्लेमा खातीर। तो जर आपोवपाचो जालो जाल्यार ताका पर्सनली थंयच्यान हांगासर आपयतले। बट आमचे डॉक्टर्स आर व्हेरी मच कॉन्फिडंट तर तांची ट्रिटमेंट जी हांगासर आसा ही सारकी एकदम एक्सपर्ट आनी ऑनलायन सारकी आसा की ज्या पद्दतीची तांकां ट्रिटमेंट मेळपाक जाय त्या पद्दतीची ट्रिटमेंट दिता। म्हणजे ऑर्थोपेडीक आसतले, कार्डियाक आसतले, एनास्थेसिस्ट आसतले, आनी पुराय डॉक्टरांची टीम कंटिन्युअसली तांकां रातच्यान मॉनिटर करीत आसा। राती जे 2:30-3 सुमार ऑपरेशन प्रोसिजर सुरू जाल्ले तर सकाळी 7 पर्यंत पुराय आमची डॉक्टरांची टीम बरोबर आशिल्ली। 7 उपरांत ताका आत्तां ते सेडेशनान आसा। 160चेर पाविल्ली आनी इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू ट्रान्सपोर्ट हिम विथ दॅट BP. सो आमी सरा बरोबर गेले विथ पुलीस पायलट अँड वी कूड ऑलमोस्ट गो एज अ ग्रीन कॉरिडोर आनी आमी ते एम्ब्युलन्स इंटरसेप्ट करून वी जम्प इन टू दी एम्ब्युलन्स अँड वी पुश्ड इन 2 liters ऑफ फ्लुइड. आफ्टर दॅट तांची ती BP 100 आयली आनी वी वर कम्फर्टेबल टू शिफ्ट इन. हांगा हाडटकूच तांकां आमी इमिजिएटली ब्लड दिले, सगळे टेस्ट केले आनी रातचे आमी 2 ऑपरेशन स्टार्ट केलें. गोवा 365 खातीर बांबोळेच्यान श्यामचारी. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतल्यान चिकन आणि तांतयां गोंयांत हाडपाक दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान बंदी घातल्या. देशांत सुमार 10 राज्यांनी तरी बर्ड फ्लू व्हायरस जाल्ल्याचे पुरावे मेळ्ळ्यात. ते फाटभुंयेर मंगळारा जिल्लोधिकाऱ्यान हो आदेश काडला. कर्नाटक, महाराष्ट्रा सयत सुमार 10 राज्यांनी बर्ड फ्लूच्यो केशी दिसून आयल्यात. हाच्या आदी पशुसंवर्धन आणि दूध व्यवसाय विभागान राज्यांक प्रोटोकॉल चाचण्यांविशीं सल्लो समिती नेमल्या, जाच्या आदारान जैव सुरक्षीत सुविधांची खात्री करून राज्य पावंड्यार तपासणे खातीर उर्बा दिल्या. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसुजा आणि संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आर्किटेक्चर महाविद्यालयाची परीक्षा ऑनलायन घेयात. महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आणि NSUIन मागणी केल्या. आर्किटेक्चर महाविद्यालयाची परीक्षा 18 जानेवारीच्यान ऑफलायन पद्धतीन जावपाची आशिल्ली. विद्यार्थ्यांनी घेराव घातल्या उपरांत ही परीक्षा ऑनलायनूच जातली अशें परीक्षा नियंत्रक अनुराधा वागळेन सांगलें. निमणी परीक्षा लेगीत ऑनलायन पद्धतीन घेवची अशी मागणी NSUIन केली. 40 आमदारांक घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विधानसभेचे अधिवेशन घेवपाक शकना जाल्यार 20,000 विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेवपाचो हट्ट कित्याक, असो प्रस्न तांणी विचारलो. सो इफ यू गो टू सी आयज आमी आर्किटेक्चर स्टुडंट्स आनी NSUI गोवा हांगा आयला युनिवर्सिटी. आतां अर्दवर वयर जालो, आजून रजिस्ट्रार ना हांगा, VC ना, कोण ऑथॉरिटी ना एड्रेस करपाक स्टुडंट इशू. ही युनिवर्सिटी आसा कोणाक? इफ नोबडी इज देयर फॉर द स्टुडंट्स, वाय वी नीड दीस युनिवर्सिटी? आणि रजिस्ट्रार जी प्रोफेसर राधिका नायक
ते केन्नाच नासता. शी इज अ ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार, शी इज नॉट अ परमनंट रजिस्ट्रार, शी इज अ प्रिंसिपल ऑफ वन ऑफ द कॉलेज. सो ताका एडिशनल जॉब दिला, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिला. सो शी इज हॅविंग बेनिफीट ऑफ द प्रिंसिपल ऑल्सो एंड हॅविंग रजिस्ट्रार ऑल्सो. सो वी NSY डिमांड दॅट फूल टायम रजिस्ट्रार आसतो, बिकॉज आमी जेन्ना जेन्ना येता हांगा रजिस्ट्रार नासता हांगा. सो वी वॉन्ट अ फूल टायम रजिस्ट्रार. द फॉर्मर रजिस्ट्रार जो YV रेड्डी असलो, ही इज टू ऑलवेज हियर द ग्रीवेन्सीस. Secondary part is to solve the student related issues, but primary is to hear the grievances of the students. Primary part करपाकूच हांगा कोण ना, रजिस्ट्रार नाच हांगा. सो वी डिमांड दॅट फूल टायम रजिस्ट्रार. चान्सेलर जो आमचो गव्हर्नर आहा गोवाचो, ताणें अपॉयंट करचो फूल टायम रजिस्ट्रार, बिकॉज स्टुडंट नीड अ फूल टायम रजिस्ट्रार. स्टुडंट डोंट नीड राधिका नायक. आर्किटेक्चर स्टुडंट्स अलॉंग विथ NSY आमी हांगा बसतले. जेन्ना पर्यंत VC आमकां मेळना, कोण ऑथॉरिटी आमकां मेळना, आमी हांगाच बसतले. आनी जेन्ना पर्यंत आमी इशू एड्रेस करना तेन्ना पर्यंत आमी वयचे ना. आमची जी गव्हर्मेंट आहा, द प्रमोद सावंत, ही इज गेटिंग स्कॅर्ड टू कंडक्ट अ असेंब्ली ऑफ 40 members. And here the students are 15 to 20,000, including the final year students. So तो 40 members घेवन एक कंडक्ट करपाक असेंब्ली भियेता, जाल्यार हांगा आमचे स्टुडंट्स कितें करतले? स्टुडंट्स आर इम्युनो वॉर्ड. इफ other states can conduct their university exam, their professional exam in online mode, why not Goa University? Goa University decision घेतला to conduct online examination for low classes. But architecture college ह्याचे not even low classes, all the years exams are conducted in offline mode. So आमचो एकूच डिमांड आहे की exam should be in online mode. आमी हांगासून वयचे ना जेन्ना पर्यंत आमी ऑथॉरिटीक मेळना. ऑफलायन परीक्षा घेवप हो रिस्की बिझनस. उदाहरण दिवचे जाल्यार 12वेक शिकपी फोंडेचो एक विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह सापडिल्लो. ह्या विद्यार्थ्याक कोरोनाची लक्षणां नाशिल्ली, पूण परीक्षा दिल्या उपरांत दुसऱ्याच दिसा ताचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. तुमच्या वाठारांत पुलीस स्टेशन आसा, पूण तातूंत कर्मचाऱ्यांचो उणाव आसा जाल्यार थंयची परिस्थिती कितें आसतली हाचो अदमास घेयात. कुंकळ्ळेच्या पुलीस स्टेशनाचें हेंच दुर्दैव. पुलीस स्टेशन आसूनय कर्मचाऱ्यांच्या उणावाक लागून लोकांक न्याया खातीर वाट पळोवची पडटा. उदका स्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस आनी कुंकळ्ळेच्या आमदारान पालिका प्रतिनिधी मंडळ आनी पुलीस अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. लोकांचे सुरक्षेक आपले प्राधान्य आशिल्ल्यान हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावेक करतले अशें आश्वासन मंत्री आनी आमदारान दिलें. हें पुलीस स्टेशन अंडर स्टाफ आहा आनी आमी आतां कितल्या वर्सां जालीं आमकां लागता ते वेळी लागता, कुंकळी लागता आनी बेतूल एरिया लागता. सो हे पासून आमी कितलेच फावटी हायलायट करता हे अंडर स्टाफ जे आसा ते आमकां त्रास जाता. पर्टिक्युलरली आतां फिशरीज मिनिस्टर खुबशे धोक्याचेर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लेम जाता. तेका लागून आमकां एक फूल फ्लॅज पुलीस जाता आनी प्रत्येक टायमाक आमी हे सरकारान नोंदरी हाडलो आसा. कितलेशे सरकार जाले पूण आयज पासून ते फूल स्ट्रेंथाचेर चल्ला. ते उपरांत मागीर आउटपोस्ट येयले आसोला. आउटपोस्ट आसा पूण ते तशें आउटपोस्टाक तितले डेजिग्नेटेड स्टाफ आहा ते ना. सो लोकांची जी अडचण पुलीस कित्याक जाय जाता आमकां फॉर डे टू डे आमचे लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन, डे टू डे कंप्लेन्स, एक्सिडेंट जाता आनी कितें जाता. सो पुलीस इज मस्ट. जाल्ले हावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना आमकां फायर ब्रिगेड लागीं स्टेशन म्हणटा तुजे मडगांव एक कुर्चेरे आसता. कुर्चेराकय आमकां जेन्ना गरज पडल्यार मेजर कितें जाल्यार कुर्चेरे आसूं येता. सो फायर स्टेशन कुंकळ्ळी तो सदांच आमचो ऑनरेबल MLA मागता एक फूल फ्लॅज फायर स्टेशन जावचें म्हणून. सो हे तरी अपग्रेड जाता आमचें हो स्ट्रेंथन जाता पुलीस स्टेशन तेन्ना आमकां एक विस्वास येतलो की फायर ब्रिगेडूय जातलें म्हणून. जे कुंकळ्ळे पुलीस स्टेशन आसा न्हू तितून आमकां हांव कुंकळ्ळे जावं वेळ्ळी MLA आनी केपें 3 MLA लागतात. पूण ऑलरेडी पुलीस थिंगा आमी जेन्ना डिमांड घाल्लो गेले ते फाटी असेंब्ली जाले तेन्ना आमी थोडे दिल्ले पूण तरी आसतना शॉर्टेज आसा. सो हांवें ते CMा नोंदरेर हाडला आनी आतां असेंब्लीक हांव म्हजो प्रश्न मांडटलो आनी CMान ऑलरेडी एश्युरन्स दिला म्हाका. सो आपूण आनी फावटी दितो कित्याक हें लास्ट इयर कोवीड जावन सगळें कामां आडकोन उरलीं, तितून डेवलपमेंट जावपाक पावलें ना. पूण आतां हें आफ्टर आमगे असेंब्ली सेशन एक विकाक हें आसा तें जातकूच सगळें बंदोबस्त आमी करतले. जायत काम पयलीं पेंडींग उरलो आसा आमगे फायर स्टेशन पासून ते पासून आमगे ऑलरेडी कुंकळ्ळे डिमांड आसा तेवूय तुमकां खबर आसा. तेवूय हांवें घायलो आसा. जेन्ना एश कुंकळ्ळे खंय उदक लागल्यार हाफ एन आवर वयता ते पावत म्हळ्यार 20-25 मिनटां तितून म्हळ्यार लासोता हिंगा. आनी आमची इतू व्हडली एरिया जावं कुंकळ्ळे म्हळ्यार 3 कॉन्स्टिट्युन्सी लागताय. सो आमी कुंकळ्ळे तेवूय फायर स्टेशन तेवूय हांवें घालपाक डिमांड केला आनी हें आमगे असेंब्ली जालें म्हणटकीर तेवूय सॉर्ट आवट जातलें. गोवा 365 खातीर कुंकळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. FC गोवाचो मुखेल प्रशिक्षक जुआन फर्नांडोच्या नेतृत्वा खाला दर दिसाक वेगळें कितें तरी शिकपाक मेळटा. ताच्या प्रशिक्षणा खाला आपलो खेळ खूब सुदारला. आमच्या खेळांत सातत्य उरलें जाल्यार अंदूचो इंडियन सुपर लीग आमी जिखतले. FC गोवाचो मध्यरक्षक अलेक्झांडर रोमारियोन सांगलें. इंडियन सुपर लिगात FC गोवा कडल्यान पदार्पण करपी अलेक्झांडर रोमारियोन गोवा 365 कडेन मेकळेपणान संवाद साधलो. फुटबॉलाचो हो सीझन आपल्या खातीर खूपच वेगळो आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. चवथ्या पावंड्यार आशिल्ल्या FC गोवाची फुडली मॅच बिरेस्तारा जमशेदपूर FC वांगडा जातली. What do you feel about your debut this season with ISL, that too with FC Goa? Yeah, I feel very good for my debut, but I want to play more for the team and help to win ISL this season. And this season you have played about 9 matches with 524 minutes, 3 assists, and you also have 1 yellow card in your name. So what do you have to say on that? You have played almost 9 matches. All teams have played 10 matches as of now, but FC Goa, and you have played for FC Goa about 9 matches. So what do you have to say on your performance so far? I'm playing very good matches, but I want to improve to play myself and to help for the team to better, and we have to help each other in upcoming matches. Last 9 matches, some matches are very unlucky for us, so we have to do better upcoming matches. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. नॉर्वे आणि स्वीडनाचे कोयर लासून उडोवपाचे तंत्रज्ञान आमी गोंया हाडपाक सोदतात. ह्या तंत्रज्ञानाक लागून RDF आनी प्रक्रिया जाय नाशिल्ल्या कोयराचेर प्रक्रिया करपाक मेळटली. सद्याक हो कोयर भायर धाडटात, पूण तंत्रज्ञान हाडल्या उपरांत ह्या कोयराचेर गोंयानूच प्रक्रिया जातली. ह्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून कोयराचेर प्रक्रिया करून लायटीची निर्मिती करूं येता, कोयर व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबन सांगलें. एक सेंट्रलायज प्रकल्प आसपाक जाय, तातूंत पंचायती आनी पालिकांक कोयर हाडून उडोवपाक मेळटलो. तांणी एकठांय केल्ल्या कोयराचेर गोंय कोयर व्यवस्थापन मंडळ प्रक्रिया करतले. पंचायत आनी पालिका वाठारांनी कितलेशेच प्रकल्प आसात, पूण तातूंत फकत कोयर एकठांय जाता, ताचेर प्रक्रिया जायना, खास करून ओल्या कोयराचेर. गोंयांत कोयराचो प्रस्न दिसान दीस वाडत आसा. उत्तर गोंय आनी दर्यावेळ्या वयल्या कोयराचो प्रस्न ल्हव ल्हव हाताळटात. उपरांत दक्षिण गोंयांतल्या कोयराचो प्रस्न सुटावो करतले, अशें मायकलान सांगलें. We are also in process of putting up incineration technology जी आमी नॉर्वे आणि स्वीडन पयला पळय ती गोंयान हाडून आमची इच्छा आहा. तेजेरूय आमी स्टडी करप चालू आहा. ती दॅट इज अ इन्सिनरेटर. सो हिंगासून जी RDF गोंया भायर वयता सिमेंट फॅक्टरी, तो बंद जातलो. मागीर हिंगासरूच तो इन्सिनरेशन जातलो आनी तेजी इलेक्ट्रिसिटी तयार जातली. एवरीथिंग हॅज टू गो एट सेंट्रलायज्ड प्लांट. Job of the municipality and the panchayat has to only collect the segregated waste. How 30 panchayats are doing today, including CCP tank. They are collecting segregated waste and giving it to our plant. There were a lot of proposals earlier, but now GWMC has come in the picture, Goa Waste Management Corporation, and we strongly believe that treating the waste is our job, but collection of the waste is the job of the municipality and the panchayat. Actually, the High Court has said otherwise, that municipality and the panchayat should treat it also. But they don't treat it. They just show that we are treating it, they are dumping it. गोवा 365 खातीर नावेलेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयांत मंगळारा वातावरण निवळ आशिल्लें. उण्या तापमानान व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसूंक येवंक ना. पणजे सगळ्यांत उणें 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 13 आनी 14 जानेवारी मेरेन वातावरण सुकें आसतलें. फुडल्या 5 दिसां खातीर कसलीच चिटकावणी ना, पूण अशें आसलें तरी फुडल्या कांय दिसांनी तापमानात मात बदल दिसून येतलो. पणजे सगळ्यांत उणें 23.70 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. 13 आनी 14 जानेवारीक वातावरण निवळ आसतलें. फुडल्या 24 वरांत तापमान 1 ते 2 डिग्री सेल्सियस देंवूं येता. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो.
त्या भायर आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेऊया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आणि सांबाळुया भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.